पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोंडेचो अंत्रुज महाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन, गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळया सिटीग्रामात। येणाऱ्या लोकसभेच्या इलेक्शनच्या तयारी खातीर बीजेपीचो नॅशनल प्रेसिडेंट अमित शाहान एक नवो प्रोग्राम लॉन्च केलो, अपना परिवार बीजेपी परिवार म्हणून। ह्या प्रोग्रामा अंडर बीजेपी कार्यकर्ते आपल्या घराचेर तशेंच बऱ्या मागपीच्यांच्या घराचेर बीजेपीचो झेंडो लायतलो। ते अशेंच इलेक्शनाचे प्रचार करून येणाऱ्या लोकसभेक गोंयचे दोन्ही सीट नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा हे जिखून हाडपाचे प्रयत्न करतले। भारतीय जनता पक्षा बरोबर गोंयच्यो फॅमिलीज जोडल्या, भारतीय जनता पक्षान मनां जोडल्या, फक्त वोट न्ही। आनी म्हाका दिसता ताका लागून हो प्रोग्राम म्हजी फॅमिली बीजेपी फॅमिली हो एक अत्यंत इम्पॉर्टंट प्रोग्राम आसा। भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या घराचेर तशेंच आमच्या वेल विशर्स आनी सपोर्टराच्या घराचेर आयच्यान आमी बावटे रिक्वेस्ट करून लायतले। ताजोच भाग म्हणून आमच्याय घराचेर असोच बावटो लायला। आज बीजेपीचो प्रोग्राम जो जाला, हांव भारतीय जनता पार्टीन मंत्री आसा आनी म्हाजी एक जबाबदारी आसा की आमच्या मतदारसंघात आमकां जे पार्टीन आनी पार्टीचे अध्यक्ष पळय आयिल्ले आमचे सगळे कावन्सिलर अनिल रशिकांत च्यारी आमचे सगळे कार्यकर्ते कितें आसा की भारतीय जनता पक्षांतल्या माध्यमांतल्यान आमी जे कितें लोकां खातीर करूं शकता आनी केल्लें आसा आतां पर्यंत आनी हो जो प्रोग्राम जो दिल्लो आसा हो प्रोग्राम फुडें व्हरपाक म्हणून आमी वाळपयच्यान हांवें चालू केल्लो आसा। म्हाज्या ऑफिसांतल्यान चालू करून आयज अनिलच्या घरा कडेन चालू करून आनी आमी एक ठरयलां की आमी म्हाका दिसता ऑलरेडी आमकां जायत्यो लोकांनी फोटो अपलोड करपाक चालू केल्या। एक 2000 घरांचेर बीजेपीचो फ्लॅग आनी कितें आहा आमी लोकांक विनंती केली ते करपाक आनी म्हाका दिसता सगळे लोक आतां वॉट्सॅप धाडूंक लागल्या आनी तो हॅशटॅग जो आहा त्या हॅशटॅगाचेर म्हाका दिसता आमचो तरी 70तल्यान एक 2000 अशे लोकेशनाचेर आमकां फोटो गावतले। गोविंद रामनाथ खरे लॉ कॉलेज हांगासर ज्युरीज ओपन 2019 फेस्टिवल ऑफ आयडियाज हे प्रोग्रामाक मार्गदर्शन करपाक पद्मश्री एडवोकेट उज्ज्वल निकम हे। I am conscious of the fact that my topic is whether by respecting human rights whether we can combat terrorism. Yes, we can combat the terrorism by respecting human rights. There is no doubt about it. If we won't respect human rights, even in the terrorists, then there will be anarchy. What has happened in the Pakistan in Kulbhushan Jadhav? Kulbhushan Jadhav मध्ये आम्ही कसाबची ट्रायल ओपन कोर्टात चालवली. What they had done? See, India has fairly considered, yes, Kulbhushan Jadhav is our Indian citizen. But he was not on any mission. He was in the Iran for his private business. You people have caught him, apprehended. Hey, आम्ही admit केलं. When Pakistan had asked what they had done about Ajmal Kasam, they did not admit. They said he was not our. Then their television, Dawn television, had for the first time had exposed that yes, he's a Pakistan national. Later on, the Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif also admitted that is a different aspect. But immediately after terror attack of 26 November, Pakistan did not own the responsibility of admitting the citizenship of Ajmal Kasam. On the contrary, India has admitted, yes, Kulbhushan Jadhav amcha nagrik hai. He was an ex-Navy person. But people have kidnapped him from Iran and you have booked him for the serious charges. They tried him under the Army Court Act. They did not provide any consular access. Even his wife was not allowed to meet, and meet means after some distance. Is this a fair trial? And that is the reason as to why International Court of Justice has intervened and granted stay to the execution of the death penalty of Kulbhushan Jadhav. एक्सिडेंटाक लागून आनी काणकोण हायवेचेर जी वाडती ट्रॅफिक आसा त्या ट्रॅफिकेक लागून पैंगीण पंचायतीक एक खासा बसका जाली। ही बसका डेप्टी कलेक्टर सगूण वेळीप हेच्या अध्यक्षतेखाली जाली। डेप्टी कलेक्टर सगूण वेळीप हेणे रिलेटेड डिपार्टमेंटा अशें आदेश दिल्ले आसा की येत्या 19 तारखेर करमल घाट ते पोळे हेणी सगळे खात्यांनी मेळून हे रस्त्याचें सर्वेक्षण करचें। आनीक जे हे रश ड्रायव्हिंग जाता सो तेजेर कंट्रोल दवरतले आनी फॉरेस्टाचे जे RFO आसलो तेणेय सुद्दां आमकां कॉपरेट केला आनीक ही
जे आमची डेंजरस झाडां बीन म्हणपाची आसा सो ती आमकां रिपोर्ट दिवपा खातीर तेणे आपले सहकारी दाखयल्ले आसा. सो ह्या खातीर आमी सगळ्याच्या वतीन सरपंच म्हण ऑर लोकल बॉडी एज वेल एज गव्हर्मेंट हे एक मेळून एक कडेन येवन हेजेर तेंचे प्रॉब्लेम्स आसात सो ती जाता तितले बेगीन सॉल्व करपाक प्रयत्न करता. एक आठवडे पयले हांगा एक 2 एक्सिडेंट जाले आनी जो मेजर जालो म्हणटा तो पयर रातीन हांगा पैंगीण बाजारांत. तेन्ना काल आमी जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आमी हांगा रास्ता रोको केलो. पूण हो जेन्ना आतां पयरच फाटी म्हाका दिसता ह्याच डेप्युटी कलेक्टरान चार्ज घेतकीर रोखडोच इनिशिएटीव घेवन ही एक मिटींग आपयली आनी ताका आमी कांयचो डेडलायन दिल्ल्या आनी तेणी आतां जवळ जवळ 19 तारखेक सुमार सगळी इन्स्पेक्शन करून तेजे तोडगो काडया म्हणल्या. लोकांक चलपाक वाट सारकी मेळना, 2 व्हिलर सारकी चलूंक शकना, 4 व्हिलर सारकी चलूंक शकना आनी त्याच परिस्थिती आमी 8 व्हिलर 16 व्हिलर्स व्हडले व्हडले ट्रेलर्स हांगा एवढे सोडपाक लागले. बाबा ह्या फिटनेस पयलीं पळया तुमी बाबा ह्या रस्त्याची ताकद पळया आनी मागीर तुमी सोडा न्ही. आतां ते कितें भायले गाडी त्यो एक्सप्रेस हायवेचेर सुपर एक्सप्रेस हायवेचेर चलोवपाची गाडी त्यो कितें तांकां दिसता हो सारको हायवे असो आनी ते बेधुंद एरियेन चलयतात बेजबाबदार निश्काळजीपणान आनी हाचेर कोणाचोच कंट्रोल ना. 1.5 वर्स पयलीं एप्लिकेशन केलें कलेक्टराक गेलें फॉरेस्टरा सगळें हांगा डिजास्टर मॅनेजमेंटाक गेलें सगळें गेलें तरी 1.5 वर्स जालीं सुटलीं झाडां आमची पंचायती मुखार एक हें पळय साप मुखार आसा हें झाड मारूं जायना. DCP मिनिस्टर विजय सरदेसायान आयज फातोड्डा एक स्टेटमेंट केलो की जे रवींद्र भवन आसा फातोड्डा हे एक पर्मनंट वेन्यू जावचो म्हूण गोवा युवा महोत्सव एका. आयज आमचे मदीं आहा अमिताभ भट्टाचार्य वेगवेगळे प्रयोग करता गोंया भितर. सूर्य हा म्हणटा एक सगळें टॉप फेस्टिवल जातूं भितर जगांतल्या वेगवेगळ्या देशांतले सांस्कृतीक जी ठेव आसा ती घेवन आमच्या गोंया भितर येता. गेली 5 वर्सां सातत्यान हे प्रयत्न चल्ला तेगेले आनी अमिताभ आशिल्ल्यान तो जे कोण थंय येतात तातूंतले 1-2 जाणां असो रवींद्र भवना कडेन धुकळटा हांगाय बी करा रे म्हण तुमी. हे युवा महोत्सव म्हणटा तातूंत म्हाका दिसता गोंयची जी खरें कल्चर आनी परंपरा ती फॉरवर्ड वता. आतां तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार प्रशांत बी सगळे एक तालुक्यान व्हरून ते पॉप्युलरायज करता. ना जाल्यार आनी हांगा जर परमनंट वेन्यू करूंक जातालो जाल्यार तो युवा महोत्सवूच जर रवींद्र भवनान केलो हाजे फुडल्या वर्साच्यान हांगाच करप तो. आनी म्हाका दिसता हांगाच्यानूच कितें युवान खंयचे दिशेन गोंयांत फुडें वचूंक जाय तें आमी हांगाच्यान एक बरें कल्चरल सेंटराच्यान दाखोवंक जाता. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. श्री नागेश महारुद्र संस्था हांच्यांनी 3 दिसांचो भरपूर कार्यक्रम दवरला. तो तांच्यांनी 17वो वर्धापन दिन साजरा केलो. 3 दिसां भरपूर कार्यक्रम आसलो भजनाचो फुगडीचो आनी आतां तुमी पळयता फाटल्यान सुवासिनी दिवजा घेवन वयता. आयज आमच्या वर्सा पद्दती प्रमाणे पालखी मिरवणूक जाता. आयज पयलो दीस म्हटल्यार दिवजा जाता आमची आनी देवळाक सभोवती पालखी मिरवणूक जातली दिवजा सोबत आनी फाल्यां घरोघरी पालखी मिरवणूक जातली. हो 17वो वर्धापन आमचो. जे गांवचो लोक हो महाप्रसाद करपा खातीर देणगी रुपान कमीत कमी
200 लाखाचो तरी हात लागलो आसता हाका. आनी सकाळची जी सुहासिनी महाप्रसाद करपाक दिलेली 150 ते 200 कट करपाक लागून हांगासर हजर जाल्ले आसता. हे मेन आमचो उद्देश. आनी जे आमचे हांगासर 3 दीस महाप्रसादाक कमीच 3000 ते 4000 लोक उपस्थिती जाता अशें हे आसा. आनी जे हांगासर जे कोण मागणे करता ह्या देवाचे नागेशाचे हो इतलो जागृत आसा की जे लोक ते कडेन कितें कितें मागिल्लें आसा आयज पर्यंत तेणी ज्या लोकांची मनोकामना पूर्ण केल्ली आसा. आमची जेवणाची आमी वेवस्था आमकां देवस्थान कमिटीन दिल्ले ते गांवकारांनी दिल्ली आसा. तशी प्रमाणे ते आमचे संत समाजाचे गुरुबंधू सगळे वेवस्था बरी हे करून घेता जेवणाचे भोजनाची तयारी. आनी ती देवाचे कृपेन सद्गुरूचे कृपेन ती बरी जाता कशी म्हण ती कृपे सगळ्याचे लागून बरें म्हणून तिंगा 17 वर्सां जाली ही सेवा म्हण तिंगा मान्य करून दिता ते. राशोल सेमिनरीच्या फादर्स आनी ब्रदरांनी हे बरें किचन गार्डन केलां आपल्या शेतांनी. तरेतरेचो वेजिटेबल तांणी रोयला आनी तो तांकां डे टू डे जेवणाक बऱ्याक पडटा. पूण ते म्हणटात गोवोरमेंटा वाटेन आमकां कांयच हेल्प मेळना. सो गोवोरमेंटान तांकां हेल्प करचो म्हूण ते मागतात. आनी सगळी जी भाजी आमी रोयता ती आमच्या दिसपट्ट्या उपयोगाक आमी वापरता. तशेंच ह्या शेतांत आमी ड्रीप इरिगेशन सिस्टम यूज करता आनी हे ड्रीप इरिगेशन उद्देशी जायते आमचे उदक सेव जाता. तशेंच वावरूय आमचो थोडो उणो जाता कित्याक शिंपपाक आनी मनीस जाय पडपाचे. आमचे भुरगे सदांच ह्या शेतांत काम करतात. तशेंच दुसरे कामदार आसात जे शेतांत आमकां आदार दितात. So it's a wonderful experience on the field, in the field here, on the playground, and in the chapel where we pray, and in the school where we study, do our academic studies. So government no जायते posters, जायते advertisement दाखयता, organic दिता, bio दिता, पूण हाडूंक गेल्यार आमकां कांय मेळना व्हडलो सपोर्ट. खंयच्यान दाखयतात ते दितात म्हूण पूण आमकां कांय पावना. हय गोवोरमेंट ऑर्गेनीक दीत अदीक आमकां सोंपें. आमी इतले जमीन रोयल्या पूण थोडी थिंगा कोनशाक पाड दवरल्या. कित्याक पाड दवरल्या एशियान तेशी कित्याक जायना सगळें रोवपाक. इतल्यो बियो हाडूंक जावं इतलें ऑर्गेनीक विकतें घेवंक जायना. खूब म्हारग पडटा. 70च्या सातेरी ह्या देवस्थानान आयज अग्रशायेचें उद्घाटन जालें आनी ह्या अग्रशायेच्या उद्घाटनाक थंयसरले आमदार जे आसले प्रताप सिंग राणे तशेंच जेडपी मेंबर प्रेमनाथ हजारे आनी हांगासरले सरपंच नितीन शिवडेकर आनी बाकीचे पंच सदस्य सगळे उपस्थित आसले. आणि देव जे आसा तर हे जग करिना ताका विसरून चलना. म्हणूनच जाणट्यांनी सुद्दां अशे पवित्र स्थानां निर्माण केला. जिल्हा पंचायती मार्फत जो पयसो मेळटा तो लोकांचो पयसो आसा. जिल्हा पंचायतीचो फंड तो प्रत्येक खेड्या गांवांत प्रत्येक नागरिकांक मेळपाची आमची एक ध्येय आसा हांवें दवरलेलें आसा. आनी त्या दृश्टीन हांवें आयज हांगासर वांते गांवांत वांते गांव मोठो आसा. खूब लोकवस्तीचें गांव आसा. हांगासर लोक शेतकरी आसा आनी अशा गांवांत हें एक मोठें देवालय हांगा आसा. ते भक्ती भावान ह्या देवालयान येवन मोठो उत्सव साजरो करता. आनी त्या दृश्टीन हांवें हांगासर मोठ्या लोकांक सगळ्या लोकांक घेवन वचपी एक मोठी अग्रशाळा लोकांची इच्छा आसली. सरपंचाची इच्छा आसली नितीन शिवडेकराची आमच्या. आनी मोठीशी अग्रशाळा शेड हॉल हांवें तो बांदून तांकां दिल्लो आसा. तशेंच ह्या गांवांत एक शिंगोमान हांवें दिल्लो आसा बांदून. 100 खुर्च्यो हांगा देवळाक दिल्ल्यो आसा. अशे उपक्रम हांवें आमच्या ग्रामीण भागांत जिल्हा पंचायत एरियेन सगळ्यांक राबयल्ले आसा लोकांच्या इच्छेनुसार. ह्या बद्दल हांव आमच्या आमदाराक साहेबाक बाबाक आनी आमच्या झेडपीन तेंचे फुडाकार घेवन आमकां एक अग्रशाळा दिल्ली आसा. 20 वर्सां पयलीं लोकांची डिमांड आसलो कितें ही आमकां अग्रशाळा जाय आनी आयज ते म्हाजें सपन जें आशिल्लें तें पूर्ण जाल्लें आसा. आनी आयज ह्या देवस्थाना खातीर कमीत कमी म्हाका 1 कोटी 25 लाखाची कामां जाल्ली आसा. आयज टॉयलेट ब्लॉक दर प्रोटेक्शन ब्युटिफिकेशन जाल्लें. थोडी आमचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल जाल्ले थोडे टेंडर प्रोसेसान थोडी कॉम्पिटिटीव जाल्ली आसा. हेजो जो आमकां हातभार लागला तो आमचो म्हटल्यार आमचा वाळपयचो आमदार आनी साहेब आनी तशेंच झेडपी हेंच्यांनी जी आमचो सहकार्य केलें त्या बद्दल ही आमची जी गांवची 20 वर्सांची डिमांड आशिल्ली आयज ती पूर्ण जावपाच्या मार्गार आसा.
गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.